नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां प्रत्येक येवकार तुमकां सगळ्याक आयज नवे वर्स. ह्या नव्या वर्साची तुमकां परबी हे नवे वर्स तुमकां भरभराटीचे उमेदीचे वचूं अशें आमी गोमंतक टीव्हीचे वतीन मागतात. फाटल्या वर्सा तुमी आमकां ह्या कार्यावळीक आनी आमकां जितलो मोग दिलो तो मोग तसोच उरूं अशें मागतात आमी. आनीक तुमकां प्रत्येक येवकार करतात. काल 31 जालो आनीक हरशी साश्टीक भितर लोक वाडटालो 31 दिसा आनीक अपघात जाताले. पूण ह्या वर्सा एक बरें जाला की ज्या तरेन पयलीं अपघात जाताले तशे ह्या फावटी अपघात नात. एक जाल्यार फकत एकच तातूंत भितर सामकी अशी मातशी दुर्दैवी गजाल म्हणटा ती कुंकळेचो आमचो एक यश घोडेकार म्हणटा तो 21 वर्साचो भुरगो जो येतना आनी सामको घरा कडेन पावपाक एक्सिडेंट जालो आनी तातूंत भितर तो एक्सपायर जालो. ही एक दुखदिणी गजाल. पूण ही एक दुखदिणी गजाल सोडली जाल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार मेजर अशें कांय ना. आनीक ही एक म्हज्या मतान ही एक हो आशेचो किरण आसा. आमी धरया की नवें वर्स सुरू जातनाच एक बरो संदेश मेळ्ळा की एक्सिडेंट कमी जाल्यार कितें जाल्यार. काल ज्या तरेन लोक येवपाक जाय आशिल्लो दक्षिण गोंयाक तितलो आशिल्लो दिसतालो. कालच असं न्ही की जो 23 तारखेच्यान जे 2 तारीख हांगा रेलचेल उरताली गर्दी उरताली ती ह्या वर्साक कमी. ह्या वर्साक क्रिसमसाची पार्टी खंय चडश्यो जालना ज्यो पयलीं जाताल्यो ह्या वर्सा जालना. त्या भायर ह्या वर्साक जो कोलवा बाणावले वार्का हो जो बेल्ट आसा हांगा सगळो जो आशिल्लो तो देसी ट्युरिस्ट म्हणजे डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट आनी फॉरेनर सामकी कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळ्ळे. 5 स्टार हॉटेलांनीकय ट्युरिस्ट मातशी पार्टी ज्यो आशिल्ल्यो तातूंत भितर कमी आशिल्ल्यो अशें तांचे कडल्यान कळ्ळां. मेन म्हणजे कोलवा जे सामकें बंद जातालें म्हणजे बारा जाली म्हणटकीर तुका चर्ची कडेन म्हणल्यार ब्लॉक घालप पडटालें तें ह्या वर्साक तितलो ट्युरिस्ट नाशिल्लो. काल आयतार जावन सुद्दां डॉमेस्टीक सुद्दां कमी आशिल्लो ह्या वर्साक. म्हणजे इतलो कमी ह्या वर्साक फ्लो कमी आसा. कितें जाता आतां पयलीं भशेन सावथ गोंया येनासतना सगळो नॉर्थ गोवा वतालो. चडशे इव्हेंट आनी पार्टी बाकीचे क्लब धरिल्ले ते नॉर्थ गोवा आसा कारण आनी हाय एंड ट्युरिस्ट आसा तो सगळो नॉर्थ गोवाक प्रिफर करता. म्हणजे तांकां थंय बरे कडेन हें करपाक मेळटा. हांगा तशी पार्टी तुका तितली जायनात. एक म्हणजे थोडेशे आसा आनी बाकीचे सगळी स्टार हॉटेलांनी पार्टी हें एक रिजन आसपाक शकता. काल हांवें ज्या प्रमाणे जे वासपूस केले त्या प्रमाणे काल लिलाक बऱ्या प्रमाणान लोक आशिल्ले. मागीर ते अलिबाग दिवा आसा तातूंतय लोक बऱ्या प्रमाणात आशिल्ले आनी ते म्हणटात ह्या फावटीचे इतले लोक म्हणल्यार तांचे अपेक्षे परस चड आशिल्ले कारण ह्या फावटी फॉरेनर्स कमी आसात. जे चार्टर्स ट्युरिस्ट आसा ते कमी आशिल्ले. ताका लागून 5 स्टारांनी आपली जी रेट्स आसा ती रुमाची 40,000 45,000 आसताले 31 तारखेर ते 19,000 20,000 इतले सकयल हाडिल्ल्यात. मोठ्या प्रमाणाचेर नॉर्थ आनी मोस्टली दिल्ली हरियाणा आनी ह्या बेल्टाचो जो ट्युरिस्ट आशिल्लो तो ह्या वाटल्यानी आशिल्लो. काल पयलेचदा एक पार्टेक अशें जालो की अशी क्रिसमस म्हणजे न्यू इयराची पार्टी म्हणजे थंय कोंकणी म्युजीक आसता मागीर इंग्लीश म्युजीक आसता. पूण ह्या फावटी सगळें म्युजीक हिंदी आशिल्लें. दिस इज अ न्यू ट्रेंड. नॉट न्यू ट्रेंड. आतां तुवें सांगलें की अपेक्षे भायर ट्युरिस्ट आशिल्लो पूण अपेक्षे भायर कितें आशिल्लो जो रेट डेवलप म्हणून अपेक्षे भायर गेला न्ही. ना तातूंत तूं राशींनी हाडले आनी ताचे परस थोडे हाडले जर पळय चड हातूंक विकले जाल्यार कोणाक फायदो तो चड हातूंक न्ही. सो हाका म्हणपाक शकना कितें ट्युरिस्ट असो हें आयलो म्हणून तो रेट देंवयलो म्हणून थंय पार्टेक लोक जालो. ना जाल्यार तो जो लोक जायनाशिल्लो. आतां तुका हाचे पयलीं सांगलें की क्रिसमस पयली पार्टी जाताली 24 रातची ती आतां जावपाची बंद जाल्या कारण ट्युरिस्ट येना हांगा भितात. इव्हेंट करपाक सुद्दां आतां भंय दिसपाक लागला कोण ऑर्गनायज करनात. म्हणजे बँडवाल समज हाडलो तांकां म्युजिशियन तांकां पयशे दिवपाक जाय बाकी तुगेलें सगळें सामान आसा तांकां दिवपाक ते आनी नाका लॉस करचे परस ताचे परस नाशिल्ली बरें म्हूण अशें रावतात. आतां तूं सांग तशें हिंदी म्युजीक वाजोवपाक लागलें कारण सगळो चडसो ट्युरिस्ट नॉर्थ सायडीन येता आनी तांकां डिमांड आसा परत ती म्युजीक लाय म्हूण. सो ताका लागून ही म्युजीक तांणी चडशी स्टार्ट केल्या हांगा. आनी तातूंत जर म्हणलें ट्युरिस्ट येना मेन म्हणजे तांकां जो फॉरेन ट्युरिस्ट येतालो क्रावड येतालो तो कमी जाल्लो आसा. आनी ताका लागून आनी एक परिणाम जाला की 5 स्टार 4 स्टार आनी 5 स्टार्स हांकां क्रावड आसा म्हणजे लोक आसा पूण ही ताजी सकल्ली जी हे आसात
मदली जे 2 स्टार 3 स्टार्स आहात तांकां क्राउडच ना आणि असं आणि खंयच्या सामकी जे लो लेवलाचे आसा म्हणल्यार गेस्ट हावस 1,500 जे रूम्स आसात तांकां बी आशिल्ले आणि एक सुशांत हे म्हणजे की आमी आतां पुलिसांक एक हें दिवपाक जाय शाबासकी तांणी काल सामकी एकदम चोख कामगिरी दवरली सामकी आपल्याली बिचार सगळे कडेन तांणी पुलीस घाल्ले म्हणजे कोणी न्हांवपाक गर्दी पडिल्ली काल थंय बुडचो न्ही म्हूण हेल्प करपाक दृश्टीचे लायफगार्डाक हेल्प करपाक लागून ताणें आपली फोर्स घाल्लो त्याच बरोबर ट्रॅफिक पुलिसांकय कोलवा ट्रॅफिक पुलिसांनी सामकें एकदम बरें काम केलां रातभर ताणें आपल्याला सगळे पॉयंटाचेर म्हणजे खंयच ट्रॅफिक ब्लॉक जावचो न्ही ह्या दृश्टींतल्यान पुलीस लायिल्ली आनी आंखणी केली म्हणजे पळोवन सारकें कावेलो खंय बाणवले बिचार एक्स्ट्रा फोर्स करून ताणें सारकें एकदम बेस्ट भशेन ट्रॅफिक मॅनेज केल्लें जें वर्सान तितलें जायनाशिल्लें ह्या वर्साक ताणें एक्स्ट्रा फोर्स केलो आनी रात दीस सारकी पळोवन सारकें म्हणजे फूल नजर दवरून ताणीं आंखणी करून हें केल्ली त्या प्रमाणे ट्रॅफिक ब्लॉकय जालो ना आनीक म्हणजे सुरळीत सारकी वचपाक मेळ्ळें हें एक सद्याक थंय बरें आहा ते हेच म्हणटा की ह्या वर्सा ज्यो गजाली जाल्यात त्यो कांय प्रमाण बऱ्याच जाल्यात सामके बऱ्या प्रमाणे म्हणजे सुरवातेक नव्या वर्साक हरशीं आमी सकाळीं उठ्ठनाच कितें तरी एक्सिडेंट जाताले आनी खंय न्यूज जाताली हें जातालें धांवपा तें ह्या वर्साक जालें ना साश्टीक दिसना आनी राज्यांक तशी इतली मोठ्या प्रमाणान जालें ना एक 2-3 जाल्यात बारीक दोन म्हणजे कमी जाल्यात आणि एक म्हणजे कालच एसपीन सावथान एक रिपोर्ट काडिल्लो आसा भायर की गेल्ले वर्साच्या 50% क्रायम हांगा सद्याक कमी जाल्लो आसा आणि अशेंच उरचें ही एक आमी मागणी करया कारण लास्ट टायम जवळपास एक 16 मर्डर्स जाल्ले ह्या फावटी ती संख्या 9 पाविल्ली आसा आणि एक जर ती आमची दवल्लेची जर गजाल पडली जाल्यार तशें हिनियसय अशें क्रायम कांय ना एक दवल्लेचे आहा ती तांची म्हणटू ते बदलो घेवपा खातीर ती जर सोडली जाल्यार बाकी कडेन अशें दिसलेलें ना सो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट ह्या वर्साची सुरवातेक जाल्लो आसा आनी अशेंच पॉझिटिव्ह उरचें ही आमची आतां मागणी करपाची आमी देवा कडेन ह्या वर्स येत्या वर्स तुजे खातीर साश्टी खातीर कशें आसतलें दिसता तुका म्हणजे चालू आसात हे जर सगळी जर पळयलें जाल्यार येत्ते वर्स आमी इलेक्शन वर्स म्हूण पळोवया हय हे चालू वर्स चालू आसा इलेक्शन वर्स आनी इलेक्शन कशें आतां लडयतात ताजेर म्हज्या सगळ्यांची नजर आसात त्यो काँग्रेसीचेर काँग्रेस अजून न्हिदाक आसा अशें दिसता कळ्ळें तुका तांचे काँग्रेसी जर कितें साऊथ गोवाक मेन म्हणटा साश्टी गेली जाल्यार काँग्रेस गेली हय आनी साश्टीक ते तांणी आतां परती तयार करून सामकी नेट मारपाक जाय तो अजून नेट ताणें धरलो ना आतां जवळ जवळ एक 3-4 म्हयन्यांनी तुका एप्रील म्हणल्यार इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आतां सद्या अशें दिसून येता की काँग्रेसूच आपले भितरूच झगडटा उमेदवारी खातीर बीजेपीक हरोवपाचें ते सोडून ते आपले भितरूच झगडटात असली परिस्थिती तांची सद्या जाल्ली आसा तांणी आतां उठपाक जाय खंय तरी पेटून आनी एक सारके कामाक लागून साश्ट पयलीं स्ट्रॉंग करपाक जाय आनी जर बीजेपीक जर देंवयतलो म्हणल्यार आडोवन दवरतलो जाल्यार सगळे ओपोजिशनान एकठांय येवपाक जाय ओपोजिशन एकठांय येतले जाल्यार पयलीं ती पार्टी जी ओपोजिशन पार्टी आसा ती एकठांय तांचे भितरूच जर तांचे भितरूच झगडी आसा जाल्यार ते कशें जातले मुखार दुसरी पार्टी तुमकां कित्याक म्हूण सपोर्ट करतले सपोर्ट करपाक ते रेडी आसात तुमी पयलीं एकठांय जायात हेच जर एकठांय जायनात जाल्यार कितें हें जातलें हाचे भितर सो ह्याच आतां ह्या चर्चेक आमी हांगा विराम दितात एक खरेंच म्हणजे फाटली जर एक 7-8 वर्स जर पळयले जाल्यार 31 तारखेर जे तरेन अपघात जाताले ते देवादयेन ह्या वर्सा जावंक नात ही एक बऱ्याची गजाल होच ट्रेंड हो हे फूल वर्सभर आमच्या साश्टीकच न्ही पुराय गोंयाक उरूं अशें आमी मागतात आनीक ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV